दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मुगाच्या भाव भयणीनो, आमी जायते फावटी आयकलां थोड्यांनी सांगचें हांवें ह्या लग्नाच्या जिणी समज जायना वचोंक मुखार जायना. एकच पतीन कश्ट जाता, पतीन नाशिल्लो तिका मेळोना. थोडे फावटी पतीक दादल्याक ताणें आशिल्ली स्त्री मेळोना. लग्नाचें जिवीत बरें वचना, ताका जड जाता आनी ताका आशिल्लो मोग मेळना. या ताणें चिंतल्या स्वपान जारी जायना. मस्तू कश्ट जाता कोण ना ताका. देखून थोडे फावटी चेडूं जाल्यार तें म्हणटा हांव कसो हो कुरीस जोडला आनी तो मडिना. हांव वोवयतां तो हो कुरीस हांवें जोडला तो हांव मडिना, तो बोवयता म्हणून. तुमी आयकलां कोण ना हो कुरीस इतल्या जडायसो हो हांवें जोडला हांव मोडूंक वचना म्हूण, हो कुरीस वोवयता म्हणून. थोडे फावटी गले कश्ट जातात, चेडवांक कलींक कश्ट जातात. थोडे फावटी चिरके लग्ना जिणेंत कले कश्ट जातात. हो कुरीस हांवें जोडला हांव मडिना, हांव मुखार येता म्हणटात. देखून मोगाच्यानो हो कुरीस जेजू म्हणटा घे तुजो कुरीस आनी ये म्हज्या फाटल्यान. आनी आयच्या ह्या आयतारा जेजू आमकां उलो दिता मार्काच्या एवांजेलांत अध्याय 8, 30 आनी 1 जावन 30 आनी 3 सर जेजू सांगता वो घे तुमचो कुरीस आनी येया म्हज्या फाटल्यान म्हणटा. देखून मोगाच्यानो 2024 पॅरीस ओलिंपिक्स जालें. भारताचें परफॉर्मन्स, भारताचें प्रदर्शन कसलेंगी म्हूण आमकां सगळ्यांक बरें कळिता. तें आसूं दी, त्या विशयान आमी उलोवचें नाका. 1964 टोकियोंत ओलिंपिक्स जालें. टोकियो ओलिंपिक्सांत तातूंत एक गडीत भारी प्रचार जालें. तें गडीत भारी लोकां मोगाळ जालें. आनी ती लोकां जालें मग जात न्ही, लोकां मोगाळ जालें मात न्ही, सगळ्यांक तातूंत लिसांव मेळ्ळें. तसो हिरो, त्या गणिताचो हिरो जावन आसा खेळगाडी बिल्ली मिल्स. ताणें 10,000 मिटर 10,000 मिटर रेसांत धांवडेंत भांगराचें पदक ओलिंपीक गेम्सांत आपणायलें. ताणें तें गोल्ड मेडल आपणायिल्लें ताच्या शेजारी जावं दी, ताच्या गांवचें जावं दी, त्या देशाचो जावन कोणीय ताणें तें आशयल्लें न्ही. ताणें ताका आसल्यो अडखळ्यो वय बिल्ली मिल्साक ह्या गोल्ड मेडल काडूंक आसल्यो आडखळ्यो एका फाटल्यान आडखळ्यो पुरो ताणें सायडीक दवरल्यो. आनी खरी आडखळ्यो ताका आयल्यार ताणें कॅरच करूं ना. जायत्यो आडखळ्यो ताका मेळ्ळ्यो, ताणें त्यो काडल्यो म्हणून ताणें संवसाराक दाखयलें आमी आडखळ्यो काडल्या वेळार आमच्या मोतीचें तिरासान म्हाका गोल्ड मेडल खाणें जें म्हूण हांवें केल्लो निचेव, हांवें दिल्ली भास देवाक हांव काडटलोच तुज्या आदारान म्हूण. ती भास ताणें सांबाळ्ळी. खोले कश्ट आयल्यार ताणें ती भास काडूं ना. आपादैर आहलें ताका, सगळ्यांनी आपादैर दिलें ताका. आनी ताका गांगार सगळी दुबळीकाय, खाता तितली दुबळीकाय, आंगांची दुखोवची दुबळीकाय, ताका दुबळीकायेक अंत नासल्या बरी दुबळीकाय. मागीर प्रेजुडीस म्हणटा आमी, पक्षपात, हो दुबळो म्हूण सायडीक आनी ताका अनुकूल आल्या मुखार अशें हें सगळें ताणें निभायसिल्लें म्हणून आमकां तें गडीत कळयता. तो दोवोंक मोचे ताचे कडेन ना, शूज नात, मोचे ताचे कडेन नात, देखून तो विकते घेता, एक जोडी मोचे विकते घेता, बड्याक विकते घेता तो. तरी आपूण सोडून दिवचो तसलो व्यक्ती न्हय. हांवें आशेल्ली संगत म्हाका जाय जेत, हांव कश्ट काडटलों आनी म्हजें आशयलां म्हणजे काळजाचें अशें हांव पूर्ण करतलों, हो सोडून दिवचो मनीस हांव तसलो मनीस हांव न्हय म्हणून तो संवसाराक दाखयता. बिल्ली मिल्स धांवतना आनी एकलो येवन ताका आपटाता. हाची कांय चूक ना, हो बरो धांवता, आनी एकलो फर्स्ट रावंड घे सेकंड रावंड धांवतना आनी एकलो ताका आपटातानाच्या बावड्या लागून हो पडटा. पडल्यार उठोवन धांवता. आनी बिल्ली मिल्स बद्द जाता, आपल्या शेवटाक बद्द रावता. म्हाका तें गोल्ड मेडल काडीचें म्हूण ताची आशा जाली, ताका बद्द जाता, कठीण अभ्यास करता, प्रॅक्टीस करता आनी तो वीन जाता.
आयच्या वाचपांत जेजू कसो आडकळी आपणाच्या मिसावांक आपणाच्या बापान दिल्ल्या मिसांव जारी करूंक कोल्यो आडकळी आल्यो तो कसो काडटा गी म्हणलें आयचें वाचपांत आमकां सांगता. जेजू सगळ्यो आडकळी काडटा आपले मिसांव जारी करूंक त्या मिसांव खातीर आनी कशें शेवटाक पावोवंक तो बद्द जाता. आपणाचो शेवट थंय आसा, तो शेवट पावता म्हणसर तो त्या शेवटाक बद्द राव जाता म्हणलें तो तिळसिता. पयल्या वाचपांत आयजाया प्रवादी सांगता मेसियाक गुर्तू सुद्दां कशें वो मेस्ताय वो मेसिया म्हणून ताचे गुर्तू कळ्ळो ताची वळख जावचे ताचे गूण कळ्ळे. ताका वळखोवचें कशें गी, ताका वळखोवन तुमी सोदून काडयत, सोदून काडून वत्त मेसिया म्हणयत, ताका गुर्तू सुद्दां कशें गी म्हण तो ती आयजाया प्रवादी पयल्या वाचपांताच्या तिळसिता. ताका वळखोवचें कशें गी म्हळ्यार मेसिया आपणाक कितले कश्ट वळवळे मेळ्ळ्यार कितल्यो आडखळी ताच्या वाटेर आसल्यार आपल्या जिणेच्या शेवटांत तो फाटीन सारण वत्तो मेसियाचो गुर्तू. मेसियाक आनी दुसऱ्यांक असो फरक इतलोच तो मेसिया आपणाक कितले कश्ट मेळ्ळ्यार आपणाच्या त्या शेवटाच्या पंथा पावच्या वाटेर कितल्यो आडखळी आसल्यार वाटेर कितल्यो आडखळी मेळ्ळ्यार आपल्या जिणेच्या शेवटांत तो फाटीन सारना. ताच्या पर्पजांत तो तोंड फाटींग उडयना. तो ताचे मुखामळ सेट करता जिणेचो शेवट हेच्यो करूंक ताचे मुखामळ सेट करता आनी त्या दिशेन तो वाट चलोवन वता. हें मेसियाचें लक्षण म्हणून हें मेसियाचें लक्षण आयजाया प्रवादीन तितल्या 1000 वर्सां पयलीं सांगलां. मोगाचें न्हू वांजेलांत जेजूक मेसिया म्हणून गुर्तिसितात. वांजेलांत जेजू तूं मेसिया म्हणून गुर्तिसितात. जेरुसलेमाक वेची वाट ताका कठीण कश्ट वळवळे दितात. जेरुसलेमाची वाट तो जेरुसलेमाक येता थंय ताका धरतात, मारतात, कुर्सायतात, क्रूस वोवून दितात आनी त्या कुर्साक खिळयतात आनी त्या कुर्सार तो मरण पावता. जेजू तसो जीव सक्रिमासाचें बलिदान जावन बापाक भेटयता आमच्या पाताक काडूंक. जेजूक जेरुसलेमाक रिगतना ताका वाट कठीण कश्टां म्हणल्यार वळवळ्यांची म्हण ताका कळटा. जाल्यार तो येतात फाटीं पडयना, तें सोंड दिना आनी थिंगां टर्न जावन फाटीं येना. पेद्रू आनी एक दुसऱ्या काळान पेद्रू ताका आडयता तरी तो मुखार वेताच फाटीं सरना. जेजू मात्र फाटीं घुवंक टर्न बॅक करूंक बिलकूल ओप्पाना, सोंड दिवंक ओप्पाना. जेजू मात्र फाटीं घुवंक आयकना, टर्न बॅक करिना. तो देवाचें प्लॅन जारी करूंक बेसत्ता. हे घट्ट निश्चय करता. हें मेसियाचें लक्षण. कश्ट आसल्यार वळवळ आसल्यार मुखार वेचें, कश्ट वळवळे मरण आसल्यार गुवन फाटीं येचें, टर्न बॅक करूंक ओप्पाना. तें मेसियाचें लक्षण. घट्ट निश्चय करचें हांव मुखार येतलो तूं कुरीस म्हणून मरण आसूं दी हांव घट्ट मुखार येतलो म्हणल्यार निश्चय करचें मेसियाचें लक्षण. जेजू कळीत आसा ताका कितें राखोवन आसा तें जेरुसलेमांत कितें राखोवन स्वस्थ ताका कळीत आसल्यार एक दुखीन भरिल्लें मरण ताका राखोवन आसा म्हूण ताका कळीत आसल्यार ताका ताणें आडोवंक ताका आपणाक आडोवंक तो सोडिना. आपणें गुवाजें म्हूण ताका तो सोडिना. मरण आसा म्हूण कळ्ळ्यार दुखीन भरिल्लें मरण राखोवन आसा म्हूण कळ्ळ्यार तें ताका आडयना. थोडे फावटी आमकां कश्ट आसा म्हूण कळ्ळ्या क्षणान आमी तें आडयता, तें चिंताप आडयता. हें चिंताप मुखार ताका कळीत आसा तें चिंताप. ताका धरतात, मारतात कुर्सार, ताका कठीण वळवळयतात, ताका जरबादांनी मारतात, कांठ्याचो मुगट संगसितात, कुर्सार खिळयतात आनी तो मरता म्हूण ताका कळीत आसल्यार तो ह्या चिंतपाक अवकाश दिना. आपणें फाटीं घुवंक, आपणें डिसिजन बदलूंक, निर्धार बदलूंक तो अवकाश दिना. बागार जेजू काल्वारीचो तो 12 दीस कुरीस पळयता तरी ताणें करी जाय जाल्लें मेसियाचें काम क्विट करना, सोडिना, क्विट करना. आमी थोडे काम कश्ट जाता भुरगीं म्हणटात दुबाय येतना हांव काम क्विट करता, ही कंपनी क्विट करता, जॉब क्विट करता म्हूण. जेजू बिलकूल क्विट करिना. जेजून दिल्ली ती जाप पेद्रूक आनी पेद्रून एक्सपेक्ट केल्ली न्ही, पेद्रून आशिल्ली जाप न्ही. जेजू कसली जाप दिता हाच्या वांजेलान पेद्रूक कसली जाप दिता. पेद्रू कठीण भियान भरता
कित्याक जेजू आपणाचे कश्ट वळवळे मरणा विशयान सांगता आनी पेद्रू जेजूचो मस्त मोग करता. पेद्रू जेजूचो मस्त मोग करता आनी ताच्या मेस्त्रीन असले वळवळे बगचे न्ही, असले मोर्न ताका नाका, म्हज्या मेस्त्री कहलें मोर्न नाका म्हूण तो चिंता. देखून पेद्रू भियाक आनी कन्फ्युजनाक लागून भरता, ताचें तें बें भरता, ताचें तें कन्फ्युजन भरता. ह्या भियाक त्या कन्फ्युजन लागून जेजूक तो आडयता, सोम्या वचनाका तूं जेरुजलेमाक वाट गुंडय म्हूण सांगता. तेन्ना जेजू ताका येरशिसां उजीर, येरशिसां मुखार एक देंकणो घालता, रेब्यू करता, देंकणो घालता. म्हज्या वाटे वयलो तिशीणसल सैताना म्हणटा ताका, सैताना म्हणटा म्हज्या वाटे वयलो तिशीणसल सैताना. सैताना म्हळ्यार हांगा तो देंवसाराचे सकत न्ही आडखळ घालतलो म्हूण, आडखळ जायनाका म्हूण. तें ताका दुखलें, पेद्रूक दुखलें, मस्त दुखलें. पेद्रूक इतलें दुखता, पेद्रूक इतलें दुखता. जेजूचीं उतरां मोगाचीं, मोगा विणें ताचें तें दुसरें कितेंच ना. जेजू तें मोग मात्र, जेजू तें मोग मात्र. मोगा विणें जाल्यार ताचे वयचें आसोवन उजो ताचें तें दुसरें राग या ताच्या या ताचें तें हेट्रेड, जेजू तें आसोवन उजो. तो देव तो, तें ताच्या सैमाक जाला न्हू तें. जेजू तें आसो मोग मात्र. तर कशें जेजून ताका म्हळें म्हळ्यार तें मोगान ताका म्हळें, मोगान ताचो मोग. पेद्रून साल्वार जायचें जाल्यार जेजून ताचें पाताक धुयचें, ताच्या रक्तान, अमूल्य रक्तान पाताक धुयचें. देखून जेजू सांगता तूं हें चिंतल्या बरी, तूं मनशान चिंतल्या बरी चिंताय शिवाय पेद्रू तूं मनशान चिंतल्या बरी चिंताय न्ही, देवान चिंतल्या बरी चिंतिनाय न्ही म्हूण जेजू ताका सांगता. जेजूक जाय आमी जेजू देवान आमचे कश्ट वळवळे देवान कसो चिंता, देव कसो पळयता तशें पळोवंक. हे पेद्रू तूं मनशान पळयल्या बरी कश्ट पळयताय न्ही, हे पेद्रू तूं देवान पळयल्या बरी कश्ट तुजे कश्ट येताना कुर्सीस येताना तूं देवान पळयल्या बरी तें पळयनाय न्ही म्हूण जेजू ताका सांगता. जेजू शिसांक उगाडटा, जेजू शिसां उगडटा. ताच्या मिसांवाचो गूंड मिस्तेर कितेंगी म्हणून तो उगडापण करून अर्थ जावच्या बरी जेजू दाखयता. जेजूच्या मिसांवाचो, जेजूच्या मिसांचो गूंड मिस्तेर, जेजूच्या मिसांव हे गूंड मिस्तेर तें आमकां आटापंक जायना. तो मिस्तेर गूंड रितीचो मिस्तेर, गूंड रितीचो मिस्तेर जेजू उगडापण करता, उगडटा. आनी म्हजे अणितीची दोगदोनी, ही म्हजी अणितीची दोगदोनी जेरुजलेमान म्हाका भरची अणितीची दोगदोनी म्हाका फाव जाल्ली न्ही, ती हांवें कितेंय सूख करूं ना. अणितीन ते म्हजेर ती दोगदोनी म्हाका दितात आनी अणितीचें मरण म्हजेर घालतात, म्हजें अणितीचें मरण म्हजेर घालतात. हें म्हजें मिसांव म्हणटा तो, हें म्हजी मिसांव, ही अणितीची दोगदोनी, हें अणितीचें मरण हांव स्विकार करचें म्हजें मिसांव. तें स्विकार करूंक म्हाका धाडलां म्हणटा जेजू. हें मिसांव हांव स्विकार करता म्हणटा. तो ताच्या कश्टा मरणांतावन बरें भायर हाडटा. हेरांक बरें जावचें तर, हेरांक बरें जाता जाल्यार, संवसाराक बरें जाता जाल्यार, संवसाराचें पाताक सुटोवन संवसार पवित्र जाता जाल्यार, नितळ जाता जाल्यार म्हज्या रक्तान, तर तसलें कश्ट मरण हांव स्विकार करतां. कित्याक तें हेरांक बरें करता, हें बरें भायर हाडटा, हे कश्टांतावन बरें भायर हाडटा. जेजू खुर्सार मेलो, आमकां सस्ताचें जिवीत मेळ्ळें, सस्ताचें जिविताचें फळ आमकां मेळ्ळें. तें फळ आमकां बरें भायर आयलें जेजूच्या मरणांतावन. हेरांच्या बऱ्याक न्ही जाल्यार जेजू बिलकूल तें अणितीचें कश्ट वळवळे स्विकार करचो ना. तें अणितीचें मरण, तो खुर्साचें मरण स्विकार करचो ना. तातूंत बरें भायर येना जाल्यार, हेरांक भायर बरें जायना जाल्यार, तातूंत हेरांक कित्याक उपकारा पडना जाल्यार तसले कश्ट वळवळे म्हाका नाका म्हूण जेजू काडून भायर घालतालो. जेजू कळयता त्या कश्टां वळवळ्यांत हांव सगळ्यांकी बरें जाता, मनशा कुळाक बरें जाता, मनशा सैब पथकातावन भायर येता, मनशा सैब पथकातावन नितळ जाता, मनशा सैब ससान जिवीत जोडटा. हो जेजूचो शेवट मरणाचो, ही जेजूची आशा मरणाची, ती स्विकार करूंक तो तयार आसा. ह्यो ताच्या कश्टा मरणाचो मिस्तेराचो अर्थ करी जाय म्हूण तरी गूंड बावार्थ जाय. मोगाचें न्हू, ह्या कश्टा मरणाचो, जेजूच्या कश्टा मरणाचो
आमच्या कश्टांचो आमी वयता तो कुरीस तो गूंड बावडटाले असल्यार मात्र तो अर्थ करूंक जाता. देखून आमचे थंय गूंड बावडत जायचे. कुर्साचो मिस्तेर म्हणटाना आमचे थंय गूंड बावडत आसल्यार मात जेजूच्या कश्टांचो मिस्तेर आमकां अर्थ जाता. दैवीक दिश्टीनी पळयतय. सी दिस सिच्युएशन फ्रॉम डिवायन पर्स्पेक्टीव. दैवीक दृश्टीन पळयल्यार मात्र त्या दाळा मात्र आमच्या कश्टांचो आमी वोवनच्या बारादीक कुर्साचो अर्थ आमकां कळटा. तो अर्थ आमकां समजता. पेद्रूक हें अर्थ करूंक कश्ट मारतात. देखून जेजू ताका एक देंगणो घालता. पेद्रू तुजो बावडतो गूंड कर काणे. देवाच्या दृश्टीन पळयचें जाल्यार हे कश्ट वळवळे साल्वासांचो मिस्तेर तुका कळयचें जाल्यार ह्या कश्टा मरणाचो मिस्तेर तुका कळयचें जाल्यार गूंड बावडटान पळय पेद्रू. गूंड बावड तुजे थंय जाय म्हणटा जेजू. जेजूचो देंगणो एक मोगाचो देंगणो. आनी पेद्रूक कुमक करता ताच्या भियातावन भायर येवंक, ताच्या कन्फ्युजनांतावन भायर येवंक जेजूचो मिस्तेर ताणें गूंड बावडटान पळोवंक ताका कुमक करता. पेद्रूचो बावडतो सडटा आनी तो ताचो कुरीस ववयता. जेजू बरी कुर्सार तोय मरता. आनी जेजूचो मोगाचो सॅक्रिफिसाचो मिस्तेर जेजूच्या मोगाचो सॅक्रिफिसाचो मिस्तेर अर्थ करूंक वो तसो गूंड बावडतो ताका हेल्प करता. आनी आमकांय गूंड बावडटा आसतना जेजूच्या मोगाचो सॅक्रिफीस ताणें कुर्सार भेटयल्लो. जेजूच्या मोगाचो सॅक्रिफिसाचो मिस्तेर तो मिस्तेर आमी अर्थ करूंक साध्य जाता. केदाळा आमचे थंय गूंड बावडटा आसल्या दिसता. देखून जेजू म्हणटा घे तुजो कुरीस म्हणटाना गूंड बावडटा आसल्यार मात जेजूचो कुरीस आनी आमचो कुरीस काडूंक साध्य जाता. जेजूच्या कुर्सा विशीं तुजें वद्दाट, तुजें स्ट्रगल कितें? जेजूच्या कुर्सा वयली तुजें स्ट्रगल कितें? तुजें वद्दाट कांय वद्दाटताय तूं? आमच्या जेजूच्या भाव भयणी आमी जेजूची भाव भयणी. आमच्या मोगाच्या सॅक्रिफिसाद्वारे जेजूचे कश्ट वळवळे मुंदरसून वेतात. मोगाच्यान जेजूच्या कुर्सा विशीं आनी तुजी समजणी कितें? आमच्या जेजूच्या भाव भयणी आमच्या जेजूची भाव भयणी आनी ताच्या जेजूच्या मोगाचो सॅक्रिफीस कंटिन्यू जायचे. तो आमी जेजूच्या भाव भयणींनी तो आज मुंदरसून व्हरचे. आनी आमच्या मोगाच्या सॅक्रिफिसान आमी वोवनच्या कुर्सांत जर तर आमचो कुरीस आमी केदाळ म्हणयत कुरीस वयता म्हणून जर तर आमच्या कुर्साच्या आमच्या वळवळ्या कश्टा वळवळ्यातावन आमच्या कुर्सातावन हेरांक बरें जाता जाल्यार 10 जाणांक बरें जाता जाल्यार हेरांक ताचे तावन बरें जाता जाल्यार म्हज्या वळवळ्यांत बरें कितें भायर येता जाल्यार ते जेजूच्या कुर्साचें प्रतिरूप. खंय आमी आमचो बावडत आमच्या बावडटा पासून कश्ट वळवळे सोंसता ते दाळा जेजूच्या ते देवाच्या दृश्टीन आमी पळय जाय. हांवें पळयलें आमचो एक पद्राब बावडटा खातीर कितलो वळवळटालो ते आमी देवाच्या दृश्टीन पळयचें. थोडीं म्हणालीं ताका एकटेक रावचें ताणें खाल एकटेन करीचें म्हणून. थोडीं म्हणालीं ताणें देवाच्या दृश्टीन पळोवना. मनशाच्या दृश्टीन पळयता तशें दिसता पूण देवाच्या दृश्टीन पळयल्यार ताच्या कश्टा वळवळ्यां संगी ते अर्थभरीत जातात. मोगाच्यान आमच्या कश्टा वळवळ्यां संगी वयची देवाची बेसांवां आमी स्विकार करी जाय. आमी ते कश्ट वळवळे देवाच्या दृश्टीन पळयचे शिवाय मनशाच्या दृश्टीन न्ही. आमच्या कश्टा वळवळ्यां संगी देवाची बेसांवां वळटात ती आमी सगळीं बेसांवां स्विकार करतना आमचो कुरीस वोवंक आमकां आदार मेळटा. आमचो कुरीस वोवंक आमकां त्राण आनी बळ मेळटा. आमचो कुरीस वोवंक आमकां तांक मेळटा. देवाची मांडावळ देवाचें प्लॅन आमी स्विकार करी जाय. तेन्ना आमकां कुरीस मेळटाना जेजूचे शिश्य आमी ते कुरीस क्विट्ट करिनाये. ते कुरीस आमी क्विट्ट करता तिरस्कार करता म्हणनाये. ते आमी स्विकार करता म्हणाचे. तो लोक स्विकार करचे जाल्यार गूंड बावडटाची गरज आसा आमचे थंय. जेजून सांगल्या बरी मोगाच्यान जेजून सांगल्या बरी तुजो कुरीस आनी तुजो पाटलाव म्हजो पाटलाव कर. घे तुजो कुरीस आनी म्हजो पाटलाव कर म्हळें जेजून. गूंड बावडटा जाल्यार आमी आमचो कुरीस घे तुजो कुरीस म्हळें जेजून. घे तुजो कुरीस हांवें म्हजो कुरीस काणयचें आनी जेजूचो पाटलाव करीचें. त्या दाळा म्हज्या कश्टांत हांव म्हज्या वळवळ्यांत हांव बरें भायर येता. आमचे कुरीस कसले
फादर घे तुजो कुरीस म्हणटात. कुरीस कसो लोगी म्हण दाव्या क्लासीचो भुरगो एकलो आतां सेंट एलोशिया सावन शिकता सायन्स कानेलांत आनी हुशार भुरगो. ताणें म्हाका विचारलें घे तुजो कुरीस म्हणटात. आवय सांगाता तो आयिल्लो हांगा ताका येयल्लें कशें शिकचें गे म्हणून आनी प्रमाणावळ आमी सांगली तशें देखून तें प्लॅन आनी दिता आमी आनी एकल्यान दिल्लें ताका कळ्ळां आनी ताणें हाचे कडेन सांगलें वो हांगा आयिल्लो हें पुरो उलयता आमचे कडेन फादर एक क्वेश्चन आसा दोन भुरगे विचारतात घे तुजो कुरीस म्हळ्यार कालें गे म्हणून. कुरीस म्हळ्यार कसलो आमचो कुरीस कसलो तो. थोडे फावटी हेरांनी तावन अनफेर ट्रिटमेंट अनफेर हेरान तावन ट्रिटमेंट अनफेर ट्रिटमेंट म्हळ्यार कालेंगी म्हळ्यार तुका दिजें आसलें ताणें दिवना ट्रीट करूना तुका कशें ट्रीट करीत जालें तशें ट्रीटूच करूना. तुका गेल्ल्या क्षणां एक सायडीक बसयलो तुजे लागीं उलोवंक येवनात एक इतलें तांकां कुमक केल्ली तुवें इतली कुमक केल्ली तांकां वयर वचूंक भायल्या गांवाक तुवें गेलें आनी भायल्या गांवाक बरीं कामां मेळ्ळीं दोगांय केलीं तांच्या घरच्यांक. आतां ताणें येवन व्हडलें घर बांदलें आनी ताणें व्हडलें घर बांदतना सगळ्यांक इन्विटेशन आनी पुरा वचून घरांनी वचून दिलें आनी तुका मात तांणी मोबायलार तांचें इन्विटेशन धाडलें. अनफेर ट्रिटमेंट तुज्या नेबरांक येवन गेल्यांत आनी तीं शेजाऱ्यांनी पुरा घरांनी वचून सांगून आयल्यान सक्कडी आयल्यान तुका मोबायलार एक इतल्या इनॉग्रेशन ये समेत म्हणून ना तें कार्ड धाडलें. तुका अनफेर ट्रिटमेंट दिलें. वो तुजो कुरीस तूं बावट्टान म्हाका फेर जेजूचें बेसांव आसल्यार पुरो जेजूचो मुखामळ आसल्यार पुरो म्हणून तूं तो दिल्लो तांणी दिल्लें कांय करनासता तूं वयताय जाल्यार तांच्या घरा वचून बरें मागून येताय जाल्यार तुवें जेजूचो तो तुजो कुरीस. थोडे फावटी आस्त वांटे करतना तांकां इल्ली चड तुवें केल्ली ती आस्त तुवें तातूंत लावणांनी केल्ले घरा पयशे तुवें धाडिल्ले बँकांत जाग्याचेर लोन काडिल्लें तें फारीक करूंक तुवें धाडिल्लें आनी तशेंच तो जाग्यो काणय ताणें उणें पयशे पडले आनी एकल्याचें रीण काणयलें ताणें विचारतना तें दिजेत्त पडलें ताजो तुवें पयशे इतले हेरान दिल्या बरीत हर एकल्यांनी 5 लाख दिजे म्हणल्यार तुवें 5 लाख दिले आनी ताका बापायक पावनातल्या वेळार ताणें आनी एक 10 लाख कोणाचे काणयले सैऱ्यांचे त्या सैऱ्यांनी आतां तूं म्हाका पयशे पाठय दिजे म्हळ्यार बापायडे नासले त्या दाळो तुवें सांग बाबा हांव तें दितां तूं वारी करनाका म्हणून तुवें दिलें हांगा 5 दिले तें 15 लाख दिले. आतां जागो सगळो करतना बरो हेरांक आसल्यांक तुजे कडेन सड्ड ना आस्त ना तांचे कडेन कोरडांनी आहा तुजे कडेन उण्या आतां आस्त करता तांणी व्हडल्यो कुडके तांणी काणयले तुका ल्हान अनफेर ट्रिटमेंट केलें. देवाच्या बेसांवान देवाच्या मोगान गूण बावट्टान तूं स्विकार केलो जेजून केल्या बरी हेरांच्या बऱ्या खातीर तुवें स्विकार केलोय जाल्यार घरच्या समाधाना खातीर कुटुंबाच्या समाधाना खातीर आनी तुवें स्विकार केलोय जाल्यार देवाच्या बेसांवान तो म्हणटा म्हाका मस्त माडी उणी दिल्या जाल्यार दिल्ल्या माडयेर तांचें फळ तांच्या प्रास उणें ना. तांची बांय सुकली म्हज्या बांयंत उदक आणकी हांवें कोणल्या बांयंत उदक दारबस्त आसा सगळ्यांनी म्हाका म्हळें वयर ते माडी लायनात म्हणून एकलो भगवंत प्रायवंत म्हणालो तूं लावन पळय म्हणून ताणें हांवें लायली माडी हांवें 600 माडी लायली आनी 600 म्हणून बरो फळ दिता आनी तांणी एकल्या म्हाका तितल्यान म्हाका वाट ना म्हणून ताणें तागे म्हणून सांगलो उण्या मोला म्हाका ताणें दिलो 1 एकरो जागो तातूंत हांवें माडी घाल्या तातूंत ओलो फळ दिता ग्रांड तें म्हाका ओलो फळ दिता गे तातूंत हांगाच्यान उदक सगळ्या म्हज्या इतल्याक पावता आनी दारबस्त म्हाका फळ जाता म्हाका कांय उणें ना. म्हजे भुरगीं त्या भुरगीं इंजिनियरींग शिकतात आनी एकलें नर्स जावन ताका व्हडलें काम मेळ्ळें हें देवाचें मांडावळ म्हजो कुरीस हांवें वयलो कोणाडे कांय म्हणूना देखून थोडे फावटी वो कुरीस म्हळ्यार काले कुरीस म्हळ्यार एकसूरपण लोनलिनेस कोणी उलयनात आमचे कडेन एकसूरपण बगता हे कोणीय आमचे कडेन संबंद दवरिनात एकसूरपण लोनलिनेस आनी थोडे फावटी आपादैर कांय करूंक दयना आपादैर आनी थोडे फावटी आमचे कडेन पयशेच नात उरनात फायनान्शियल प्रॉब्लेम फायनान्शियल केदाळ वयरेचें गे म्हणून म्हणटा थोडे फावटी भलायकी बिगडली लॉस ऑफ हेल्थ लिवर सोमानत ना लिवर सोमानातल्यार आमचें जिवीत गेल्यांत लिवर हें गरजेचें. थोडे फावटी लॉस ऑफ जॉब म्हजो कुरीस थोडे भलायकीचो म्हजो कुरीस बरें कुरीस आज आसल्यार एक पिडा फाल्यां आनी एक पिडा लॉस ऑफ हेल्थ आज म्हणसर बरें थोडे लॉस ऑफ जॉब म्हळ्यार काम गेलें आतां खंय मेळना वो म्हजो कुरीस आतां बरें काम म्हणटना देखून थोडे फावटी लॉस ऑफ लव्ड वन वूम वी लव सो मच थोडे फावटी मोगाचो मनीस तो एकलोच आलो म्हजे कडेन आनी देवान ताकाच आपयलें बऱ्या कामार आलो इल्लो कुमो करतलो आनी तोच देवान ताका आपयलो. थोडे फावटी सोंसूंक जायना चल्या मोगाचो थोडे फावटी नोळे गेल्यार पवता नोळे घालूंक आमकां कुमो करतालो
थोडे फावटी आमकां लोप इल्लो जाल्यार ना बाबा हो लोप तुमी घालून वचो आनी एक वस्तू काडून दितालो. तो जाल्यार मोगाचो खरें आमी सांगाचें म्हणना ताचे कडेन काडून दितालो. तसो मरण पावलो. आतां तसो मरण पावलो. लॉस ऑफ समवन हू लव्स अस. मोगाचो अंतरलो. आमी कुरीस वोवोंचो क्विट करिनाये. कुरीस आमी सांडिनाये. तो कुरीस आसनाच्या जिविताक आमकां व्हरून पायता. भुरगो म्हणटा म्हजें शिकाप म्हाका कश्ट जाता, थोडें शिकाप अर्थ जायना. वो कुरीस गे म्हजो म्हणून पळय तो एक कुरीसच. ताचेच हांव तुजें जिवाक तुज्या माती सगळ्यांच्या जिवान बरें जाता कोटपाचें. तो एक कुरीसच म्हणचें हांवें. तो कुरीस म्हणटा मोगाचो न्हू. कुरीस वोवोंक तांक दिता गे म्हाका. कशी कोण तांक दिता म्हाका? तुका तांक देव दिता. तुका कुरीस वयताना ताचें बेसांवान तुजेर ओडोन येतात. हें तुवें पातयेचें. यू हॅव टू बिलीव हें पातयेचें तुवें. म्हजो कुरीस वोवोंक तो थांक, ती सकत, तो पावर तो देव दिता म्हाका. हें पातयेचें. हें बिलीव दीस पातयेचें आमी. देव लागींच आसा आनी आमचो कुरीस वोवोंक हे कुमकेचो आत आमच्या लागींच आसचो देव. तो देव म्हज्या लागींच आसा, सोमी लागींच आसा. तो हेल्प करता. तो आमकां हेल्प जावन आसा. आमचे संगी तो आसाय. देखून तो आमच्या सांगात आसा. देखून हांवें हें कुर्साचें म्हाका चड मोगाचो नियाळ केल्लो. हांवें मस्त नियाळ केल्लो. हें पुरा जाणा जावन एक हांवें खंतार बरयल्लें आनी तें खंतार जावन आसा. आमचे संगी तूं आसाय, सुखा दुखान तूं संगी आसाय, जेजू दिवन तुजी ससाय आमकां, दिवन तुजी ससाय. तो आमच्या सांगात आसा. ससाय कुमकेचो हात दिता. देखून मोगाचें न्हू. आमी जीव वगडयल्यार निमाणें जीव जोडटा हांव गळसीत हांव म्हणटा जेजू. तुमी म्हज्या खातीर कुर्सा खातीर तुमी जीव दिल्यार निमाणें तो जीव तुमी जोडटात. तो जीव तुमी गळसितात. हे विश्वासान कुरीस वोवयजे. पातयेन कुरीस वोवयजे. गिव अप करिनाये. जेजून कुरीस घेतलो, तो वोवयलो, ताचेर ताणें जीव दिलो. तिसऱ्या दिसा मरणांत हांव पुनर्जिवन जालो. जेजू मोगाचें न्हू. तो कुरीस वयल्यार तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवन जालो. सगळो संवसार प्रकाशलो ताच्या उजवाडान, ताच्या महिमेच्या उजवाडान. जेजू पुनर्जिवन जालो आनी सर्गा संवसारचो राय तो जालो. प्रोटेस्टांचें एक कंतार आसा मोगाचें न्हू. कुरीस वोवोंच्या विशीं प्रोटेस्टांचें कंतार. हें म्हाका भारी मोगाचें कंतार. मस्त कडेन लोकां मागाळ जालां. मस्त गोंयांत आनी म्हणटात तें. मस्त क्रिस्तांव म्हणटात ते. सोंड दिनासतना कुरीस वोवोंचो म्हळ्यार कशें. आमी क्विट करून नजो, सोंड दिवन नजो आनी फाटीं घुंवून नजो. मुखार कुरीस घेतल्या उपरांत आमी फाटीं पळयनाय म्हणलें कंतार हें. The cross is before me, the world is behind me. The cross is before me, the world is behind me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. हांव क्विट करिना. म्हजो कुरीस गोलो कश्टान पिडेचो जावं दी, या फायनान्शियल प्रॉब्लेम जावं दी, या हेल्थ प्रॉब्लेम जावं दी, या रिलेशनल प्रॉब्लेम म्हजे कोणी उलयना एक्सपर्ट लोनली जावं दी, खरें म्हजें कुरीस जावं दी. तो हांव घेतां आनी हांव गिव अप करिना. जेजू म्हज्या लागींच आसा. म्हाका आदार दिता. म्हजो कुरीस म्हाका महिमा दिता. दिव्यवाणी